विश्व कोंकणी वाहिनीच्या आमगेल्या सगळ्या प्रेक्षकांक नमस्कार. काल आनी आज हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत 25वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन जायत आसा आनी त्या साहित्य संमेलनांत वांटो घेवपा खातीर कोंकणींतले प्रगल्भ आनीक नांवादीक कोंकणी साहित्यीक हांगा पाविल्ले आसात. तांचे मदलें आमकां तुमचे कडेन उलोवपा खातीर हांगा मेळिल्लो आसा नामनेचो कोंकणी कादंबरीकार देविदास कदम. देविदास बाब, तुमकां नमस्कार. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. देविदास बाब मुळान कर्नाटक गोंय सीमा प्रदेशांतल्या माजाळी गांवचो. तो फाटले 30-35 वर्सांनी गोंयांत वचून कोंकणी आनीक इंग्लीश विशयांत भुरग्यांक शिकयत आशिल्लो. इंग्लीश भास आनीक साहित्य ह्या विशयाचो तो शिक्षक जावन आशिल्लो. पूण ते शिक्षकाचे वृत्ती भायर येवन तांणी कोंकणी खातीर आपले जिविताची समर्पीत केल्लें अशें म्हणूं येता. फाटलीं सुमार 30 वर्सां जालीं म्हाका दिसता तांणी कोंकणी कविता, कथा, बालसाहित्य, कादंबरी आदी क्षेत्रांत मोलादीक काम केल्लें आसा. आनीक अती म्हत्वाच्यो अशे कांय कादंबरी तांचे हातांतल्यान आमकां उपलब्ध आमकां मेळिल्ल्यो आसात. आज देविदास बाब तांगेले साहित्य प्रवासांतले अणभव तुमकां प्रेक्षकां कडेन सांगचे खातीर आमच्या मुखार येयल्ले आसा. देवदास बाब, खंयचेय साहित्यकार मेळटना आमकां एक क्युरियोसिटी आसता, हो लेखक साहित्यांत कसो पावलो म्हणून. आमी सादारण एक साहित्यिकाची वळख येता ताजे साहित्यांतल्यान. पूण ते साहित्यांतल्यान आमकां वळख जातनाची ताची एक पुस्तक 2 पुस्तक वाचिल्ले उपरांत आमकां एक विस्मयाच्या विश्वांत व्हरून आमकां पावयता. आनी तशी पावयत आसतना आमच्या मनांत एक कितें म्हणूं येता, एक क्युरियोसिटी येता. एक सादा मनीस साहित्यीक क्षेत्रांत कसो पावता आनीक तो इतले म्हत्वाचे एक रचणूक साहित्यीक सिंपल हातांत एक लिखणी घेवन हाजे वयल्यान कागदा वयल्यान बरोवन एक साहित्याचें एक विश्व कशें उबें करता अशें आमकां एक जिज्ञासा जाता. तुमचे साहित्यीक क्षेत्रांत येवप कशें जाल्लें आनी तुमचो अणभव थोडक्यान भितर सांगात. थोडक्यात सांगू जावचें ना, पूण पळयता सांगता थोडक्यात. तशें गोकुळदास बाब, तुमी जाणात साहित्यीक हो जल्माक येता. खंयच्याच शाळेंत कॉलेजींत साहित्यीक तयार करूं जायना. बरोबर. कित्याक साहित्यीक म्हणून जल्मा येता जाल्यार ताका काही गूण लागतात. तातूंतले एक गूण म्हणटा संवेदनशील. फकत संवेदनशील सगळेच आसतात, अति संवेदनशील तो आसता. कित्याक पळय, जे पयलें महाकाव्य जे सुरू जालां, जे हेका आमी आदिकाव्य म्हणटात, तेची रचनात मुळात अति संवेदनशीलतेंतल्यान जालात. त्या क्रौंच पक्षाची प्रणय क्रीडा चालू आसतना पारी तो बाण मारता आनी तो नर सकल पडटा आनी वाल्मिकीन तोंडांतल्यान नकळत ती उतर येता. मा निषाद प्रतिष्ठाम तोमगम शाश्वती सम यत् क्रौंच मिथुनाद कमवदी काममुहितम. एक आदिकाव्य. करेक्ट.
शोकांतुल्यान श्लोक जाता. शोकातून जावचे परस हांव माझे मागीर येता वेदना हे अतकुडी संवेदनांतल्यान येता. करेक्ट. म्हणटकच ती ताजी अतिसंवेदनशीलता. ओके. कित्याक आमी चिकन सेंटरांत वयतात आनी कुकडो मारतात पळयता, आमी कितले जाण रडटात, कितले जाणां कावळी येता, येना न्ही. वय. बट ताका ते येयले म्हणून तो अतिसंवेदनशील आशिल्लो. म्हजे भितर तो गूण आसा अतिसंवेदनशील. आनी अतिसंवेदनशील मनाच्या अंतप्रवाहाचेर जेन्ना बाह्यात्कारी गजालीचो परिणाम जाता, हृदयस्पर्शी गजालीचो, वय. तेन्ना तरंग तयार जातात. ओके. आणि त्या तरंगाक जेन्ना अनुभवाची जोड मेळटा, त्या तरंगाची जे ल्हार जातात आनी ती उफाळून भायर येवं लागतात. ओके. रानी वयली पेज पळय कशी, ती सळसळटकीर खतखतकीर ती भायर येता आपलीशी. वय. साहित्य प्रक्रिया ही म्हजी अशीच आसता. वय. आनी जालें कितें सांगता तुमकां, ल्हान आशिल्लो हांव, गांवांत आमचे लोकवेद आसतात, शिगमो आसतात. म्हाका याद जायना की हांव तेन्ना शाळेक वतालो काय ना कोणाक खबर. जरा मस्ती आशिल्लो. कितें तरी हांवें फकाणां केली आनी तेन्नाच शिगमो येवन गेल्लो. आमच्या शिगम्यात ते गाणी आसतात, डेन 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 आसतालीची. वय. ती जाणटी बायल म्हणजे फाटल्यान लागली, ते फकाण करता आशिल्लें कितें तरी म्हाका याद जाय सारकें. पण म्हाका याद जाता म्हज्या तोंडांतल्यान एक गीत भायर सरलें. अमूक आजी कमरान मुठी सान्नी कुटो घेवन लागता फाटी. त्या धर्तरेचेर हांवें म्हणलें. म्हाका दिसता हें म्हजें पयलीं साहित्य आसतलें. मागीर जेन्ना हांव प्रायमरींत गेलो तेन्ना आमकां एक मराठीक भरत भेट म्हणून एक लेसन आशिल्लो. पुराय तीच डायलॉगां, सगळीं तीच घेवन हांवें नाटकांत रुपांतरीत केलें आनी आमी ते सादर केले. ते म्हजे दुसरे. नंतर हांव 7वीत आसतना हांवें इंग्लिशींत टुडेज फॅशन म्हणून एक आर्टिकल बरयिल्लें. ते मागीर छापून बी आयलें. आनी म्हजे परिक्षेत तोच परिक्षेत म्हाका हें करपा आयलो, एक वेगळें ते छापून आयिल्लें म्हजें पयलीं साहित्य. मागीर कॉलेजीक स्कुलाक स्किट बरयतालो कोंकणी. ओके. ते म्हजें साहित्य. कविता बरयतालो मॅगझिनासाठी. आनी जेन्ना हांव गोंयान आयलो तेन्ना म्हज्या साहित्याक चालना मेळ्ळी. म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें तुला म्हाका दिसता अशें की भुरगेपणान पसूनूच तुमचे आंगांत जे साहित्यीक ज्ञान आशिल्लो, गुण आशिल्लो, अभिव्यक्तीचे ते एक इंटन्स एक फिलींग आशिल्लें. आनी आपयाप मागीर ते प्रेरणेक लागून तुमच्यान थोडो साहित्यीक वाडत येयलो काय न्ही. ओके. बरें. म्हाका आनी एक विचारीन दिसता, तुमी उलयतना सांगलें की तुमच्या भुरगेपणांत मराठीचें वातावरण आशिल्लें अशें म्हाका समजलें. म्हळ्यार गांवांत नाटक मराठी जाताली. मराठी जाताली म्हणटकीर मराठीचें एक सांस्कृतीक एक वातावरण तें आशिल्लें. आनी तुमी शिक्षक इंग्लिशीचे. इंग्लिश. वय. म्हणटकीर तुमचे साहित्य रचने खातीर तुमी कोंकणीचे हे बेस कित्याक घेतले? ना, तशें मुद्दाम घेवप जावूं ना. आमच्या कोंकणी प्रेक्षकांक हाचें म्हत्व कळून येवचें म्हणून विचारता. आमची कारवारांत 11वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन जाल्लें. आनी आतां भायर पडले ते एरविन J.F. डिसोजा हो अध्यक्ष आशिल्ले. हांव बरो सूत्र संचालक म्हज्या तरणे पिरायेंत. ओके. तांणी म्हाका त्या हाका गांवकार म्हूण आशिल्लो तो, ताणें म्हाका सांगलें दीपक गांवकार सूत्र संचालन तुवें करूं जा आमची हेका संमेलन जाता. आतां म्हाजे भितर साहित्यीक आशिल्लो गूण आशिल्लो आनी साहित्याचो विद्यार्थी हांव, साहित्याची आवड आशिल्लो. खूब पुस्तक वाचपी, वेगवेगळे भाशेंत पुस्तक वाचपी, म्हणजे गरज पुस्तकाची हेजे एक लायब्ररी कशी. म्हणटकच ते आवड आशिल्लेच म्हाका. म्हणटा हांव सहकार्य दिलें तेन्ना. आमी घराघरांनी वचून वर्गणी हे केली. कोंकणी साहित्य संमेलनांत म्हाजें पयल्या कार्य सुरू जालें संमेलनासाठी. म्हणटकीर कोंकणी परिशदेची अधिवेशनां, साहित्य संमेलनां ही आमकां खूब प्रेरणादायक जावन आसा न्ही. आमचे त्या दीस हांवें कॉम्पेरिंग केलें, म्हळ्यार सूत्र संचालन केलें, सकाळ बसून केल्लें मी ते. आनी दुसरे दीस हांवें एक कविता केली कोंकणींत आनी ती पयली सादर केली थंय. ओके. आमकां संद दिली. ते म्हजे पयले कोंकणी म्हणजे हांवें स्क्रिप्ट बरयली कॉलेजी आसतना. कोंकणी स्क्रिप्ट बरयली. म्हणटा थंयच्यान एक प्रकारचे कोंकणी कडेन हांव आयलो अशें म्हणूं येता. आनी मागीर मराठी कथा स्पर्धेंत हांवें म्हजी कथा धाडिल्ली. ताका बक्षीस मेळ्ळें. पयली कथा ती जिवनांत. तेजे पयलीं हांवें कथा म्हणटा ती केन्ना बरोवं नाशिल्लें.
आनी मागीर हे म्हाका केन्नाच एक 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 कितें म्हणूं येता एक घुसपा गोंदळ जाता. हय चड करून गोंय आनीक कारवार आनी मागीर मे बी तेच लागशिल्ली एरियांत बी आसा न्ही. कोंकणी आनी मराठी हाजे मदें एक इक्विवॅलन्स आसा न्ही, इक्विवॅलन्स आमच्या लोकां मदें दिसून येता. तरी पूण तांच्या कोंकणी कडेन आशिल्ले ते हे आसा न्ही, कितें म्हणूं येता तो प्रेम तो खूब स्ट्रॉंग आसा. कित्याक आवय भास कोंकणी. वय आवय भास कोंकणी. पूण एट द सेम टायम कोंकणी कडेन बी मराठी कडेन बी आसा न्ही, ताचे इक्वल एक आदर म्हणूं येता, प्रेम आसा, दोनी आसा न्ही. एक म्हाका खूब एक हें म्हणूं येता, अजाप म्हणूं येता आनीक हाव इट कॅन बी म्हणून. बट ऑफकोर्स कितें आसा कर्नाटकांत आनी केरळांत बी आसा न्ही, अशेंच आमकां दिसून येता. कोंकणी आनी कन्नडा, कोंकणी आनी मलयाळम, वा कोंकणी आनी इंग्लीश. म्हणटकीर आमच्या कोंकणी मनशाची एक एक कितें म्हणूं येता, आंगांतून एक गूण तो. आमच्या मातृभाशेचें आमी प्रेम करतात, तशेंच आमकां हेर भासांची आमकां आदर आनी प्रेम दिसता. ओके. देविदास बाब, तुमी सांगलें तुमचे साहित्यीक कामाक, साहित्यीक रचणुकेक साहित्य संमेलनाचे एक बळ मेळ्ळां, फाटबळ मेळ्ळां. पुंडलीक बाब, उदय बाब पयली फावट मेळनात. ओके. वळख जाल्या तांचे कडल्यान. आनीक म्हाका दिसलें की न्ही, आनी कांय जाणांक म्हणलें म्हाका, कोणी म्हणलें तें याद ना, तूं ताचे पयलीं हांव स्पूट लेख बी बरयतालो पेपरांनी बी, तूं कोंकणींत कित्याक बरयना, हेंय म्हाका खंय तरी एक म्हाज्या बॅक ऑफ मायंड. ओके. ते म्हाका खंय तरी प्रेरणा दिता, हय हांवें कित्याक कोंकणी अशें नाटकां बी बरयिल्लें हांवें, स्किटां ल्हान ल्हान. ओके. म्हणटा मागीर हांवें आनी तुमी म्हाका दिसता सुरवात जाली कथा स्पर्धेंतल्यान. ओके. कथा स्पर्धा जाहीर जाताली, ओके. हांव मागीर ते कथा बरोवन धाडटालो, बक्षीस मेळत गेली. एक विचारूं, तुमी कथा बरोवपांतल्यान सुरवात केली, साहित्यीक सुरवात तुमची कथेंतल्यान जाली. पूण तुमचें पयलें पुस्तक आसा हेंची न्ही, खंयचे कथा संग्रह. कथा संग्रहाची. चड करून आमी कवितेंतल्यान सुरवात करतात आनी कविता संग्रह बी उजवाडाक हाडटात आनी मागीर प्रोसांत वतात. जनरली अशें घडटा. बट तुमचें सांगता कथेंतल्यान घडलें. म्हजी कोहम कविता संग्रह आसा पळय, तो हांवें इंग्लिशींत बरयिल्लो. ओ, आय सी. आनी ते वयाचे 19 वर्साचेर. ओके. खरें म्हणजे तें पयलीं पुस्तक तशें पळोवंक गेल्यार. ओके. ते मागीर हांवें कथा संग्रह येतकीर मागीर हांवें तेच कोंकणींत हाडल्यो आनी मागीर तो कविता संग्रह जालो. तशें पळोवपाक गेल्यार तें म्हजें पयलें पुस्तक. ओके. म्हळ्यार कवितेंतल्यान सुरू जालो म्हाजो प्रवास. आनी कॉलेजींत मॅगझिनांत बी कविताच बरयतालो हांव, पेपरांनी कविता बरयतालो. ओके. म्हणटा तशें कवितेनच सुरू जालो. कोहम वायतना म्हाका अजाप दिसलो एक कारणाक लागून. जनरली आमी ओवरऑल पळयलें तर कवितांच्यो संग्रह येता कोंकणीन. कविताचे विंगड ल्हान ल्हान कविता आसा न्ही, ल्हान ल्हान कवितांच्यो संग्रह चडावत त्या नमुन्याचे हे आसता. जायत्या कवितांचे संग्रह म्हणून पुस्तक येता, कवितांचें पुस्तक. पूण तुमच्या कोहमांत म्हाका दिसता इट इज ए सिरियल न्ही, म्हाका दिसता एकच तेमाचे को अहम, आपूण कोण, ह्या तेमाचेर आदारिल्ल्यो म्हाका दिसता नियरली 800 सुमार 800 वळयाच्यो कविता दीर्घ कविता अशें म्हणूं येता. दीर्घ कविता म्हाका दिसता 770 अशें कितें तरी आसा. 774. पोएट्रीज 108 आसा. पोएट्रीज 108 आसा. 108 आसा. हांव वळी म्हणटा ते अरावंड 774 780 हे आसा. असली एक दीर्घ कविता आसा न्ही, म्हाका दिसता अप्रूप कोंकणींत. म्हाका दिसता रमेश वेळुस्कराची माती म्हणून एक कवितेचे एक दीर्घ कवितेचें एक पुस्तक आसा. त्या उपरांत म्हाका दिसता तुमचें हे कोहम म्हाका दिसता त्या श्रेणींतल्यान म्हाका दिसता आनी एक पुस्तक आसतलें. पूण हें आनीकय दीर्घ आसा. कोहम आनीकय दीर्घ आसा आनी ताजें थीम म्हाका दिसता खूब खोलायेचें, आध्यात्मीक आसा. म्हणटकच तुमी म्हणटात हे 19व्या वयार तुमी हे इंग्लिशान बरयलें म्हणून. अजाप दिसता. हाजें बॅकग्रावंड मातशें सांगात. हांव असो मातसो मस्ती आशिल्लो ल्हान, तुमकां सांगलेंच न्ही. म्हज्या बापायन म्हाका कितें केलें,
की हो कसो शांत सो जायना वय सुदारना. 4 भयणी फाटल्यान जाल्लो हांव लाडको. वय म्हाका बापायक भाव भयणी कोण ना म्हणून ना ना म्हणून जालें म्हणटा पळय फाटी वय म्हणटा तसो वाट पळोवन जाल्लो म्हणून म्हजें नांव देविदास. वय संकल्प बी करून जाल्ले म्हणटा लाडात वाडलो. वय हो मस्तीपण म्हजे शिरोसाठी ताणें म्हाका बाल विकास म्हणून घेवन कुडीबागात एक सत्यसाई संघ हे चालू आशिल्ली तातूंत ताणें म्हाका धाडलो आनी थंय हांव मागीर तबले वाजोवप बी शिकलो, सगळें भजन करून शिकलो. भाशण हांव तसो प्रायमरी आसतना प्रायज बी बक्षीस घेतालो. आनी वयाच्या सादारण 13-14 वर्सां धरून हांव अध्यात्मा कडेन शिरलो. ल्हान वय न्ही तें, ओके पण तातूंतच उरलो आनी म्हजी इतले पर्यंत मनाची तयारी. मागीर हांव रामकृष्ण विवेकानंद मठाक सदाशिवगड थंय जोडलो. ओके ओवरऑल विवेकानंद अभ्यास केला हांवें, वेदाचो अभ्यास केलो. थंय सगळे म्हजे पुराण बिराण अभ्यास जाले. घरांत आशिल्लेच तें वातावरण ओके भजन कीर्तनाचें. म्हणटकच ते अध्यात्मात गेलो आनी हांवें मोंक जावपाचें थारायिल्लें. ओ आय सी दॅट वॉज माय फर्स्ट एम्बिशन. ओके मागीर ते आवय बापायन सांगलें ना अशें. आमकां वंश वाडूं जाय, हें वाडूं जाय, तशें म्हणून आमी देवा कडेन मागून तूं हय. करतलो अशें तशें म्हणून म्हज्या ती इत्सा हांवें फाटीं घेतली. वय सो म्हजे अध्यात्मा कडेन तसो बेज आशिल्लो. आनी जेन्ना बुद्धी येवंक लागले म्हणल्यार हांव सायन्स अभ्यास करूंक लागलो, वाचूंक लागलो. हांव सायन्स विद्यार्थी न्ही, पूण आय एम व्हेरी मच इंट्रस्टेड इन सायन्स. सायन्साचो अभ्यास आनी हाजो मेळ घालून अभ्यास करूंक लागलो. मागीर व्हड चिंतक वाचपाक लागलो संवसारांतले. आनी अध्यात्म आनी सायन्स खंय आसता. आय फावंड दॅट अध्यात्म इज नथींग बट सायन्स. ओके प्रेक्षकांनो, देविदास बाबाचे दोन कविता संग्रह उजवाडा येयले आसा. कविता संग्रह न्ही, एक आमी सांगला तसो कोहम, एकच थेमाचेर आदारिल्ल्यो सुमार 800 वळयांचे एक दीर्घ कविता, आनीक मुझे गीता ह्या नांवाचे आनी एक कविता संग्रह. तशेंच ताचे दोन कथा संग्रह येयले आसा. एक कांदळां आनीक दुसरे जितें मन, अशे दोन कथा संग्रह आनी एक बाल साहित्याचे पुस्तक. तशेंच तांच्यो 9 कादंबऱ्यो आज मेरेन उजवाडा येयल्यो आसात. म्हाका दिसता देविदास बाब आमचे कडेन वेळ कमी आसा, देखून आमी उरिल्ले हे आसा न्ही खंयचे कांय मिनिटां आमचे तुमचे कादंबरी विशीं मातशें हें करुया. म्हाका तुमचे कादंबरी तुमचे 8-9 कादंबरींत एक 6 कादंबरी हांव वाचिल्ली आसा. आनी तातूंत म्हाका उठून दिशिल्ले कांय गजाल्यो आसात. एक म्हळ्यार त्या कादंबरींतल्या गांवगिरी वातावरण, खेडेगांवांतली जीण, थंयचो समाज, थंयचे शेतकामतीचे वातावरण, एग्रो इकॉनॉमिक्स म्हणटा न्ही तसलें एक वातावरण. आनी फकत तुमकां गांवांत आयकुपाक मेळटा ती भास, ते वाक्प्रयोग, म्हणी, लोक नाच, लोकगीत, असलें सगळें तुमी ह्या कादंबरींनी चडावत जावन म्हाका दिसता हय बहुतेक तिका, गांठवल, उबंतर, माय माती जावय, माय माती सगळ्यांत तुमी हें येयल्लें आसा. हाचें कारण कितें हें मातशें आमकां पळय. लेखक जो आसा तो 3 तरांनी बरयता. फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स हे इंग्लिशीन सांगता हांव, सेकंड पर्सन पर्स्पेक्टीव आनी थर्ड पार्टिसिपेटरी मेथड. आनी आज पण संवसाराचे बरें साहित्य आयलां ते फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्सांतल्यान आयलां. तो लेखक त्या मातयेंतूच जल्मा येता, तेच अनुभव घेता, तेच जगता आनी तातूंतच मरता. आतां हांव म्हजी जिणी तशी त्या मातयेंत जल्मा येयलो, मातयेंत वाडलो. अजुनूय म्हाका दिसता बरो वास गेला म्हाका मातयेचोच वास येतलो. मदीं एक विचारता, तुमचे सगळ्या कादंबरीचे हे आसा न्ही खंयचे ग्राम्य वातावरण आसा न्ही तें माजाळी गांवचें सदाशिवगड, नागफोंड. वय ते तितले कारवार तालुक्यांत कारवार तालुक्यांत सगळे पावतात. तो पुराय तो लोकॅलिटी ते तातूंत येता, तांची जीण येता, तांचे उत्फट येतात, तांचे बरे वायट गुण येतात, सगळे सकट येतात दोंगा पोंगा सयत येतात ते तशें. पण ते संवसारांतले खंय उत्तम साहित्य निर्माणी जाला ते फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स. नो डावट. कित्याक काळजांतल्यान येता, ती काळजाची भास आसा. बरें साहित्य केन्नाय थळावी आसता आनी ताका विश्वात्मक ज्ञान आशिल्ले एक आयाम बी मेळटा. आनी प्रत्येक हातूंत विश्वात्मक आयाम आसतातच.
जसं पळय पिंडी ते ब्रह्मांडी वय तसे प्रत्येक जी संस्कृती असतात ती जागतिक संस्कृती कडेन जोडिल्लीच असतात. वय वय नो डाऊट. जशी भास सगळी जागतिक भाशे कडेन जोडीत असता. वय खंयचीय भास बरें करून गेल्यार तशी ती संस्कृती असता आनी ताका लागून ते वैश्वीकच प्रश्न त्या आमच्या त्या थळाव्या मातयेंतल्या हातूंत असतात. वय मनीस तेच असतात, वय गुण दुर्गुण मनशाचे तेच असतात, व्यवहार तोच असता, पण ते आमी आमची मातयेंतल्यान दाखयिल्ल्यान ते चड प्रभावी जाता. लोकांक काळजात म्हजी सगळ्योच कादंबरी लोकांनी उखून धरल्यो. हांवें एक पण केला, जेन्ना पळय लोकांक हांव नाका जातलो, वय वाचची नात, म्हाका वाचक मेळचे ना, हांव बंद करतलो म्हणून वय दुसरे भाशेन देवतलो. पूण तुमकां दिसता हे नागीण भोल फटवण हातूं ह्या दोन कादंबऱ्यो बरयतना दुसरो अप्रोच घेतलो? ना, वातावरण हेच आसा, पण पात्र वेगळी आसात, तांची भावना वेगळी असतात, तांगेले गुण वेगळे आसात फटवण आनी हातूंत. ओके. म्हणजे फटवण हो वेगळो, जशें पळय समाजात आमी सगळ्या समाजात लोक एकमेकाक फटयतात आनी जगतात, वय ताजेर तो फटवण आसा. वय आनी नागीण भूल आपल्या काही विशिश्ट गुणाचो फायदो घेवन लोकांक लुटतात, लोकांक त्रास करतात. आनी आमी म्हणटा पळय मेल्ल्या मड्याचेर शीत भाजपी लोक, शीत करपी लोक, त्या प्रकारची एक व्यक्तिमत्व ती त्या नागीण भुलांत उबी केला. वय एक विचारन दिसता, तुमचे ह्या पयलींच्या कादंबरींनी आसा न्ही, चड करून दिखा, गांठवल, उबंतर, जानवे आनी मायमती, भुंयपूत लेगीत. भुंयपूत ही गोंय मुक्ती झुजाच्या फाटभुंयेर आसा. करेक्ट. पूण तातूंत कितें आसा, कुटुंब वेवस्था आनी समाज हाका चड प्रामुख्य दिल्या, ताका चड म्हत्व दिल्या, आनी व्यक्ती एक्चुअली तातूंत समाजाच्यो वांटो म्हणून दाखयल्या. ओके. पूण फटवण आनीक नागीण भूल आहा तूं म्हाका ते उरफाटे जेन्ना अशें दिसता. ना पळय, म्हजी साहित्य प्रक्रिया कशी आसता गोकुळदास बाब, म्हाका एक थीम तकले येता, एक विचार तकले येता. कित्याक साहित्यीक हे सांगप गरजेचें आसा. वेळ उरला सांगू हांव 2 मिनटां? वय सांग. जेम्स जीन्स नांवाचो एक एस्ट्रोलॉजर आनी मॅथमॅटिशियन, ब्रिटीश तो कितें म्हणटा की युनिवर्स बिगिन्स टू लूक मोर लायक ए ग्रेट थॉट देन ए ग्रेट मशीन. युनिवर्सांत एक विचार कसो दिसता म्हणटा तो. म्हणटकच कितलें खरें आसा तें, सामकें खरें पळय तें. कित्याक पुराय ब्रह्मांड हे पंचमहाभुतान जालात, आमी पंचमहाभुतान घडलात, पंचमहाभूतान घडिल्ल्योच गजाली आमी खातात आनी मरतात, पंचमहाभुतांत विलीन जातात. म्हळ्यार हेच तर आमचें विश्वरूप. पिंडी ते ब्रह्मांडी आनी ब्रह्मांडी ते पिंडी. म्हणटकच हे सगळें जे चक्र आसा तो विचाराचेर अवलंबून आसा. आमची जीण घडटा कशी, जशे आमचे विचार तशे आमचे जीण घडटात पळय. जशी जशी शकल तशी अकल, जशी अकल तशी कृती, जशी कृती तशी फळ, जशी फळ तशी जिणे. म्हणजे आमच्या विचाराचेर आमची जीण अवलंबून आसा. आतां तुमकां पळय, तुमचे विचार आशिल्लो बँकर जावपाचो, तुमी बँकर जाले, बरोबर, तुमचे जीण त्या पद्दतीन गेले. म्हाका शिक्षक जावपाचें आशिल्लें, हांव शिक्षक जालो, म्हाजी जीण अशी गेली विचारान. म्हणजे आमी लेखक विचार दितात. बरोबर. तुमी कितें प्रश्न विचारिल्लो म्हाका? नाही, हांव विचारतलो व्यक्ती आनी समाज. बरोबर. व्यक्ती आनी समाज तुमचे पयलींचे कादंबरींनी समाज लक्षांत समाज उठून म्हणटकच तो विचार जो आसा पळय, ही म्हगेली पयली हे आसतात. दिको हो विचार, नवी दिको घेवन वचपाक, त्या विचाराचेर हांवें गुंतिला. तशें फटवण हो म्हजो विचार, लोक कसो फटो जातात आनी ताका मागीर हांव तें समर्पक अशें वातावरण निर्माणी करता. मागीर भूल बी तशेंच. नाग खंय आपले त्या कोबरा हे सावज आसता पळय प्रे, ताका खंय तो पयलीं भुलयता आनी ताका भिता, गर्भगडी जाता आनी मागीर ताका खाता. विज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान ते सायंटिफिकली करेक्ट न्ही, ताका हिप्नोटायज करपाक जायना, पण तेच हाका पळयता आनी भिता आनीक अशें विज्ञानीक म्हणटात. पण तोच एक गुण तो लक्षात घेवन हांवें अशे तरेचे मनशाय आसतात. म्हणटा ताजेर हांवें तें वातावरण केलें. आतां भुंयपूत म्हजी पळय, गोंय मुक्ती झुजाचेर 8 वर्सांचें रिसर्च तें म्हाजें. ते रिसर्च करून हांवें कितें बरयलां तुमी खबर आसतली. हांवें फक्त तेतूंत स्वतंत्र सैनीक दाखयली ना, कारण आमी स्वतंत्र सैनीकच पळयता. तांच्या कुटुंबान कितें भोगलां तें इतिहासांत खंयच मेळना. प्रेक्षकांनो, हे एक म्हत्वाची एक गजाल ही. आणि हे भुंयपूत म्हणून जी गोवा मुक्ती संग्रामाचे बॅकग्रावंडांत एक हिस्टोरिकल बॅकग्रावंडांत जी कादंबरी बरयल्या, ते कादंबरीन तूं
स्वातंत्र्य सैनिकाचेर फोकस दवरून ना, तांचे कुटुंबात तांचे कुटुंबांतली जे प्रॉब्लम्स जाता, जे 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 प्रश्न येतात, तांचे जो संघर्श येता, सामाजीक कुटुंबीक ज्ञानाचो जो आर्थीक संघर्श येता, त्या संघर्शाचेर ताणें फोकस करून तांचेर फोकस करून ती कादंबरी बरयली आनी ही म्हत्वाची गजाल. म्हणटा वयर वयर खूब इतिहासांत मेळटालो आमकां वाचूंक, पण तांचे घरा कडेन वचून त्या लोकांनी कितें भोगलें तांचे थंय हांवें स्टडी केला तांचे कडेन मेळून. आनी म्हाका दिसलें की हांव हें बरयतलो. हें कोण बरयना, आमी लेखकान हें बरोवंक जाता. जे न देखे रवी वो देखे कवी म्हणटा पळय. करेक्ट. देविदास बाब, तुमच्या कादंबरींनी कथांनी बी आसूं येता, परत परत तुमी हँडल करचे, तुमी हाताळचे आनी एक इश्यू आसा अंधश्रद्धेचो. सारकें. परत 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 तो इश्यू येता. हाचें कारण कितें? ताजें कारण म्हळ्यार हांवें गांवांतली अंधश्रद्धा पळयली खुबशी, जे मनाक पटना ती. आनी हे मनाक पटना जाल्ले अंधश्रद्धे घेवन लोक मुखार वयतात. वैज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान तें कांय ना, आध्यात्मीक दृश्टिकोनांतल्यान ताका अजिबात म्हत्व ना. पूण हे अंधश्रद्धा कोणी तयार केली, कशी तयारी, ताजोय रिसर्च केला हांवें. पण हे ना जावूं जाय अशें म्हाका दिसता प्रामाणीकपणान. बारीक बारीक गजाली अंधश्रद्धा आसा आमचेर. एक म्हाजो राड गेला, ओके, आमी भितर येतात, कळ्ळें न्ही. म्हाजेर तो परिणाम जालो ताजो. म्हाका 2 मार्क कमी पडलात. म्हाजो राड गेलो म्हणून हांव परत आयलो. ओके, आनी म्हाका बस चुकली. म्हाका मागीर 15-20 मिनटान हांव लेट पावलो एग्जामीक. ओके. आनी 15 मिनट एग्जामीक लेट पाविल्ल्याक म्हजे थोडेशे बरोच पेपर उरलो. आनी ताका लागून 2 मार्क कमी पडले. आनी 2 मार्कान हांव पयले वचून तो दुसरो येयलो. ही 8वी आसतनाची गजाल. माझी तकलेत त्या अंधश्रद्धा म्हणल्यार की तकलेत ताजेरच ती जाणवय कादंबरी. तुमी वाचली ती. आनी तुमी म्हाका दिसता परिक्षकय आशिल्ले पुरस्काराचे. एक सांगात म्हाका, तुमचे कादंबरींनी आसा न्ही, पुंडलीक बाबान जशें नाटकान केल्या, जयंतीबाईचे सगळे जीण जशें जिणें एक ते फिल्डाक दिल्या, तो लोकवेद, तो लोकवेद तुमी भरपूर तुमच्या कादंबरीन आनी कथा नॅरेशनांत आसा न्ही, तो हाडिल्लो आसा. केन्ना तरी तुमकां दिसलें की हे गरज नाशिल्ली, इतलें हाडपाची गरज नाशिल्ली अशें तुमकां दिसलें? अजुनूय गरज आशिल्ली अशी खूब आसा. हांवेंच मना कडेन एक रेजोल्युशन केलां, अजुनूय खूब आसा, प्रचंड आसा. पयर पूर्णानंद घेवन म्हणजे विद्यार्थ्याक घेवन म्हज्या वाठारांत गेल्लो, ते खंय खंय कितें कितें घडटा म्हणून सांगून हांवें तें दाखयलें. पूर्णानंदान म्हज्या नागिनपुरांत पूर्णानंद मुखेल सोयर आशिल्लो, ताणें सांगलें ह्या मनशा कडेन इतल्यो गजाली आसा ते येवपाची गरज आसा म्हणून. म्हळ्यार हांवें रेजोल्युशन केलां आनी नाका पुरो. आतां तुका आयिल्लो तोच प्रश्न आनी कोणाकय येवपाक शकता. नाही हांव विचारलें कित्याक केन्ना तरी इतलें एक हें आसा न्ही, खंयचें लोकवेद, लोक गीत आसून दी, लोकनाच, लोकसंस्कृती, कितें आसून दी, ते जाय तितले आनी जाय तेन्ना हाडपाक जाय अशें तुका दिसलें? चड जालें अशें तुका केन्नाय दिसलें? ना, चड जालें दिसता, अजुनूय हाडचें आसा. पण हांव तो विशय थांबयता कित्याक म्हाका स्टॅम्प पडटलो ते म्हण. आतां म्हाका विज्ञानीक कादंबरी बरोवच्यो आसात, कळ्ळें न्ही. म्हणजे खूब विशय आसात बाकीचे सामाजीक. तुमचे साहित्य निर्मितीचे पद्दत कशें बरयतात? हे खूब सुंदर प्रश्न विचारलो. बरोवपा पयलींचे तुमचे तयारी कशी चलता? हे तुमी खूब सुंदर प्रश्न. आनी ते फायनलायझेशन कशें करता? पळय, हिदोळ सांगिल्लें पळय, म्हाजे अंतर्मनाचेर एक तरंग तयार जाता म्हण. आतां हांव शिक्षक आशिल्लो, म्हाजे मुखार साहित्याचो दर्जो दर्योच पातळील आसतालो. कारण प्रत्येक भुरगीं म्हळ्यार एक कथा, एक कादंबरी, एक कवी, काव्य अशें आसतालें, नाटक. ते म्हजे खंय तरी मनांत भाविल्ले ते बीज आसा पळय, ते आपलेशें डेवलप जावंक लागता. हो म्हजो एक वेगळोच प्रोसेस. बाकीच्या लेखकांत अशें जाता काय कितें कोणाक खबर. आपलेशेंच डेवलप जाता. जशें पळय कन्सेप्शन जालें तर भुरगीं पोटांत आपलेशेंच डेवलप जाता आनी 9 म्हयन्यान जल्म दिता, 9 म्हयने 9 दिसान. तशें ते म्हजे तकलेंत तशेंच डेवलप जायत आसता आनी वर्स संख्येनी पडून आसतात. तुमकां सांगलां खरें दिसपाना, आज म्हजे कडेन 6 कादंबरी म्हजे तकलेंत तयार आहात. फक्त म्हाका 3-4 म्हयन्याचो अवकाश दिलो की हांव बरोवंक काडटा. आतां म्हाका सदां लोक म्हणटा तूं कितें कादंबरी बरयता काय रिटायर जायत सावन, एका फाटल्यान एक. ते हांगा तयार जाल्ले आसा सगळ्यो, आपलेशेच तयार जातात. ताका जाय आशिल्ले तुमी अनुभव आसा पळय, हांवें एक ड्राफ्ट तुमी तयार केल्ले उपरांत ते स्ट्रेट वे तुमी पब्लीश करपाक दिना? ना, काय ते रिवायज करतात? तो ड्राफ्ट केल्या नंतर तुजे सारके लागीं आशिल्ले मनशा कडेन वाचपाक दिता. चड करून विद्यार्थी ज्ञान आशिल्लो, साहित्याची जाण आशिल्लो, साहित्य कोणा बरोबर खाता तें खबर आशिल्ल्याक हांव तें दिता. वाचले नंतर तांचे कडच्यान फीडबॅक घेता.
म्हाका जर पटलें म्हजी बुद्धीक जाल्यार तें हांव सारकें करता. जाणवय कादंबरी हांवें 4 फावटी बरयली, ओके 4 फावटी. म्हणटकच रिवायज केला. परत परत बरयली कळ्ळें. जो पण म्हाज्या मनाक समाधान जायना, जो पण बाकीचे म्हगेले त्या वाचप्या सहन जायना. आनी मागीर ते 5 म्हयने 6 म्हयने दवरता आनी मागीर परत वाचता. म्हाका मनाक समाधान जालें. तुम्ही एक कथा कादंबरी बरयले, ती हस्तप्रती उजवाडाप्या कडेन पावोवचे पयले तुमचे बायलेक, तुमचे सुन्नेक, तुझे पुताक तुम्ही वाचून दाखयतात, तांचे फीडबॅक घेतात. कितें जालां, आमच्या घरांत वाचून दाखोवच जाल्यार ते सगळे इतले बिजी आसात, ओके कोणूच आयकना. मेसेज विचारला ना, हांव ते म्हाज्या खास इश्ट आसा म्हणजे. कित्याक आमचो मलयाळमांत ग्रेट रायटर आशिल्लो, ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळिल्लो तकळी शिवशंकर पिळ्ळे म्हणून. तो पयलीं तो ताजे बायलेक वाचून दाखयतालो आनी मागीर तिजे कडल्यान सजेशन घेवन तो मागीर फायनलायज करतालो. कथा आसून दी, कादंबरी आसून दी, अशें आशिल्लें. म्हजी दीक कादंबरी आसा पळय, ती म्हजी आवय बापूय आशिल्ले तेन्नाची. ते तशें पळोवंक गेल्यार ताणेंच म्हाका अर्द ती बरयली म्हणून हरकत ना. कित्याक कितलेशे म्हाका ते कृशी क्षेत्रांतली गजाली आशिल्ल्यो पळय ते सांगताले म्हाका. हांव आशिल्लो कृशी क्षेत्रांत मनीस, पण तांचे कडच्यान खूब म्हाका मेळटालें वखदां बिखदां. म्हाज्या आईक हांव वाचून दाखयतालो पळय, दीक वाचून दाखयला, गांठवल वाचून दाखयला. गांठवल हांवें बरयले नंतर तशेंच घडलें आमच्या वाठारांत. म्हणटा तें दाखयतालो. कित्याक म्हजी भावंडां बी साहित्याक बी खूब आवड. मागीर तुमी साहित्यीक विद्यार्थ्यांक आनीक जाणकारांक विद्यार्थ्यांक हांव कथानक सांगता. आनी 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 हेर हांकां कोणाक ज्येश्ठ साहित्यिकांक दाखयता. तांचे कडल्यान फीडबॅक कितें आसता इनकॉर्पोरेट करपाचें आसता तें बी करता आनी मागीर पब्लीश करता. आनी एक फावटी तांगेले काही हे बी घेता, ओपिनियन. पळय माय मातीत हांवें खूब जाणांक ओपिनियन घेतला, दिया म्हणून जाणवयत बी घेतल्यात. देवदास बाब, एक सांगा म्हाका, आज मेरेन जे तुम्ही साहित्यीक जो तुमचे साहित्यीक वावर दिला, तुम्ही सॅटिस्फायड आसात? ना, सॅटिस्फायड नात अजिबात ना. म्हाका काल बरयली आयली कादंबरी आज जेन्ना वाचता म्हाका अरे बाबा म्हणटा हांव हें आतां जाल्यार दुसरे भशेन बरयता अशें. म्हाका तो प्रश्न विचारपाक म्हाका दिसता आय एम नॉट हॅपी विथ ऑल माय बेस्ट एट टू कम. जे बरें आसा पळय अजूनय विचार धोरिया तुमचे कडेन हें कितें तुमी बरयल्या तें तुमकां आतां बरें दिसलें, तें तुमी तेच प्रमाणान बरयतले आसले काय आतां दुसऱ्या वेगळे पद्दतीन बरयतले? वेगळे पद्दतीन वेगळे. पण हांव बरयना. कित्याक रिसर्च करतल्यार कळूं जाय की मनीस त्या वयाच्या टप्प्यार ताची अनुभूती कितली आसता, अनुभव कितले आसतात, मनाची मॅच्युरिटी मायंड कितलें आसता तें कळूं जाय. तो अभ्यास करून त्या दृश्टीन सगळे लेखक. तर प्रेक्षकांनो, हे आशिल्ले आमचे कोंकणींतले एक ज्येश्ठ कादंबरीकार देविदास कदम. तांकां गोवा कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार लाभिल्लो आसा. गोंयच्या कला अकादेमीचो पुरस्कार मेळ्ळा. डॉक्टर TMA पे फावंडेशनाचो एप्रिसिएशन पुरस्कार फावो जाला. विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला वी पै पुरस्कार तांकां मेळिल्लो आसा. राज्य संस्कृतीक. हय. आनी साहित्य अकादेमी दिल्लीचे केंद्र साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार बी तांकां दिका हे कादंबरी खातीर फावो जाल्लो आसा. ह्या उपरांत मागीर गोंय राज्याचो राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार बी तांकां मेळिल्लो आसा. हे आशिल्ले देविदास बाब, तुमी हांगा येवन आमच्या प्रेक्षकां खातीर इतली माहिती दिली ते खातीर तुमकां देव बरें करूं. तुमकां सगळे प्रेक्षकांक देव बरें करूं. परत मेळुया केन्ना तरी. तुमकां सांगसारकें म्हजे कडेन आनी खूब आसा. आनी केन्ना तरी मेळया देवदास बाब. देव बरें करूं. बरें.